तुमकां सगळ्या पत्रकार भावांक येवकार. मांचेर म्हजे वांगडा आसा आम आदमी पार्टीचे CM फेज जे आसले ह्या कॅम्पेनाक, तशेंच तालिगांव सांताक्रूज विधानसभेचे कॅन्डिडेट ॲडव्होकेट अमित पालेकर, आमचे कॅम्पेन जो फुडें व्हेल्लो आमचे कॅम्पेन कमिटी चेअरमॅन बाब भुपेंद्र गांवकर, तशेंच तालिगांवचे आमचे कॅन्डिडेट सेसील रॉड्रिक्स. काल जो गोंयकारांनी निकाल दिला, कौल दिला, बरे संख्येन लोक भायर सरले, व्हड उमेदीन आयले. हातूंत खरी जैत जी जाली ती लोकशायेची. लोकांनी जो कौल दिला तो म्हाका खात्री आसा आम आदमी पार्टीन जे गेले 1.5 वर्स काम केल्ले ताजो कौल लोक नक्की दितले, ते आमकां दादके सगळ्यांनी कळटले. पण ज्या उत्सुकतेन लोक आयले फुडें, ज्या उत्साहान लोक आयले फुडें, ताचेर दिसून येता की लोक सगळे स्मरताले. काल सुद्दां जेन्ना पोलिंग बुथार वताले तेन्ना गोंयांत बदल जाय, गोंयांत एक परिवर्तन जाय, लोक ह्या उमेदीन भायर आयिल्ले. आनी जे संख्या काल तुमी रिपोर्ट केल्या, बरे तरेन वोटर टर्नआवट आयिल्ली आसा. आमी प्रत्येक गोंयकाराचे आभारी आसा. ताणें जो आमचेर विश्वास दवरलो, आमच्या पक्षाचेर विश्वास दवरलो, आमच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलो. तशेंच अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स आमी म्हणटा तो गोंया आमकां राबोवण्याचो एक नक्की चान्स दितले. झिरो करप्शन गोंया सरकार हाडपी म्हणल्यार ते आम आदमी पार्टीचेच. तर आमकां काल जो वोटींग जाला ताजो नक्कीच बरो प्रतिसाद आसतलो, सिटां नक्कीच येतले आनी फुडल्या सरकार जे घडटले ते आम आदमी पार्टीचो आस्पाव आसतलो, हातूंत दुबावूच ना. ही लढाई चालूच जातली, अंत न्हय. आमी कोविडच्या टायमार सुद्दां संकटच्या घडी आम आदमी पार्टीचे व्हॉलंटियर जावं फुडारी ते फुडें आशिल्ले. आनी हे दीस इज नॉट द एंड म्हणटात तशें, दीस इज जस्ट द बिगनींग. गांवां वाठारांनी शहरांनी आम आदमी पार्टीचे सगळे आमचे व्हॉलंटियर बेस जाल्ले आसा. तुमी जेन्ना निकाल येतले 10 तारखेक सगळे गोंयकार पळयतले की तांचो रेप्रेझेंटेटीव आम आदमीचो रेप्रेझेंटेटीव विधानसभेन गोंयांत तांचे इश्यू घेवन आसतलो. गेली 5 वर्सां ऑपोजिशनचो रोल खरो प्ले केलो तो फक्त आम आदमी पार्टीन. आनी आतां विधानसभेन सुद्दां आम आदमी पार्टी सरकारान आसतले. आनी आमचे जे स्किम्स आसा, गांवचे एज्युकेशन, पावर सेक्टर रिफॉर्म करपाचें आसा आनी झिरो करप्शन ते फक्त आम आदमी पार्टीचे सरकार हाडटले. हांव मागता बाब अमित पालेकर कडेन ताणें प्रेसाक एड्रेस करचें. आमचो CM फेज आसलो तो बरे तरेन रिस्पॉन्स आसा. नक्की 10 तारखेक जेन्ना निकाल येतलो तेन्ना अमित बाब CMची शपथ घेतलो अशें सगळ्या गोंयकारां कडेन देवा कडेन मागता. अमित बाब, गुड इवनिंग. ज्या तरेन पयशांचो खेळ जालो, ज्या तरेन गुंडागिरीचो खेळ जालो, ह्या सगळ्यांचेर मात करून गोंयकार काल फुडें सरलो फक्त आपलो मतदानाचो हक्क बजोवपाक. कारण म्हाका दिसता की गोंयकारांक एक बदल जाय आशिल्लो आनी तो बदल घडोवपाक तांणी काल वोट केला. मतदारांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद काल मेळिल्लो आसा आम आदमी पार्टीक. आमी भोंवता आसतना आमकां लोक वेगवेगळ्या तरेन आमकां विश करताले, स्मायल्स दिताले. तातूंतल्यान तांचो मोग आमच्या बरोबर दिसून येता. रिजल्ट 10 तारखेक कितें येता तो येवं, पण आम आदमी पार्टी आज गोंयांत स्थिर जाल्ली आसा. गोंयांत एक स्थिर सरकार दिवपाची परिस्थितीन आम आदमी पार्टी आसतली हाजे बद्दल म्हाका डावट ना. गोंयांत आम आदमी पार्टी आतां लोकां बरोबर काम करपाक लागल्या. आमचें काम इलेक्शन जालें म्हणून सोंपना, ते कंटिन्यू उरतले आनी लोकां बरोबर आमी रावतले. लोकांचे विशय घेवन आमी फुडें सरतले आनी विधानसभेन जरूर आमचे लोक येतले आनी आमचो सरकार आसतलो हाजे बद्दलूय म्हाका डावट ना. तेन्ना हांव धन्यवाद म्हणटा लोकांक की काल तुमी मोठ्या संख्येन भायर सरून जे बदलाचे वारे घडोवपाक मतदान केला ताजो रिजल्ट तुमी 10 तारखेक पळयतले. देव बरें करूं. तशेंच अमिता म्हणला अशें पयशांचो धुवड जाल्लो आसा. हांव आपशा कंटेस्ट करतालो, दोनूय BJP सायड जावं काँग्रेस सायड पयशांचो धुवर केल्लो आसा. तरी पूण लोक व्हड संख्येन आयले. काल सुद्दां कावन्सिलर पोलिंग स्टेशनच्या भायर आसले लोकांक इन्फ्लुअन्स करपाक. खुबदां पोलिंग ऑफिसर जे आसले, प्रिजायडींग ऑफिसर, ताणें सुद्दां दखल केली. आम आदमी पक्षा तर्फे हांव सगळे इलेक्शन CEO जे आसा, तशेंच इलेक्शन कंडक्ट करपाक फूल मशिनरी जी आसा तांचे हांव उपकार मानता की बऱ्या तरेन ताणें फ्री एंड फेअर पोल आमकां दिवपाचो प्रयत्न केलो. तांच्या कामाचे हांव मुद्दाम एप्रिशिएट करता. तशेंच तुमच्या सगळ्या मिडिया भावांनी जे आमचें काम आसा, वीज आंदोलन पासून आमी सुरू जें काम केल्लें आसा, कोविडच्या टायमार केल्लें आसा, ताजो तुमी मुद्दाम लोकां पर्यंत आमचो मॅसेजींग आसा ती पावयली. जाय त्या वेळार तुमी फुडें सरले, आमकां प्रश्न केले, ऑपोजिशनाक प्रश्न जे करूं जाय ते केले तुमी.
आनी तुमच्या मार्फत आमी गोंयकारांक पावूंक शकले. तुमचोय खरें तितलेच आभारी आसा. आतां वेळ आसा 10 तारखेची, 10 मार्चाची. तो पर्यंत आमचो संपर्क लोकां कडेन चालूच आसतलो. आज आमचे सगळे जे कॅन्डिडेट आसली तांची आज रिव्ह्यू मिटींग सकाळी जाली आनी अशें आढळून आयलें की बऱ्या तरेन आमकां वोटींग जें जाल्लें आसा आनी आमचो आमदार नक्कीच विधानसभेन आसतलोच आनी सरकारान जर आसतलो तातूंत दुबाव ना. तेन्ना परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं आनी गोंयकारांचे खरेंच मनांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमकां जो सपोर्ट केलो ह्या इलेक्शनाक असोच तांचो सहभाग आमचे बरोबर आसचो. निकाल कितें आसूं दी, आम आदमी पक्ष लोकांचे इश्यू घेवन सदांच फुडें वतले. आमी जे हांगा मानचेर बसता ते सगळे गोंयकारांक वचन दिता, रिजल्ट तुमी कितेंय दिया, कसोय कौल दिया, आमी तुमच्या बरोबर सदांच आसतले. गरजेक आम आदमी पार्टीज आनी फुडारी सदांच फुडें आसतले. संकटाच्या टायमार, कोविडाच्या टायमार आम आदमीच आशिल्ले. फुडें गरज पडल्यार आम आदमीचे प्रत्येक गांवांत जे व्हॉलेंटियर आसा, नेता आसा विधानसभेन, तेच फुडें आसतले. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न असले घेवं येता. कालचे जे वोटिंग ते एकूण चित्र पळयत जाल्यार खंयच्याच पक्षाक स्पश्ट बहुमत मेळटलें अशें दिसून येयलां. अशा वेळार तुमी आतां म्हणटा तशें सरकारान समज रावपाकूच जाय जाल्यार तुमी तेको दितले काय दुसऱ्यांनी? आमी जेन्ना आमचे दिल्लीचे मुखेलमंत्री आयिल्ले, नॅशनल कन्व्हिनर, आमी क्लियर सांगिल्लें आसा आमचो सरकार आसपाव आसतलोच, आमचे आमदार आसतलेच. तेन्ना आमी अगेन्स्ट बीजेपी जे कोएलिशन घडटले, कितें लिडरशीप आसा त्या प्रमाणे आमी कोएलिशन आसतले. समजा गरज पडली जाल्यार आमकां फूल मेजॉरिटी मेळना जाल्यार. आनी आमचो आसपाव सदां आसतलो हेल्थ, एज्युकेशन, जे रिफॉर्म्स आसता जावं ते वीज तातूंत आमचो नक्की आसपाव आसतलो आनी ते आमी रिफॉर्म करतले. आमचो जो एजेंडा आसा हेल्थ, एज्युकेशन, ताणून ते एजेंडा आमी नेटान फुडें व्हरतले. भाजप सोडून हेर खंयच्याय पक्षाक? भाजप सोडून खंयच्याय पक्षाक आमी सपोर्ट करतले. थँक्यू.